भाई सर भाई या उलोपा घे माझे नाव नितीन रोदास पवार हांव मोरजेचो आयज आमी पळयलो जो कृष्णा पवार म्हणून एक इलेक्ट्रिशियन खंय तरी ड्युटी चालू आसतना खंय तरी तेजो मरण पावलेलो आसा नेमकें कितें जाल्लें कितें जालें तें कितें सांगना जेई आहा तो हांगा आतां 4 वरां जालीं आमी ताका विचारता कितें जालें सांगता तुमकां करता न्ही सांगात ना आतां कितें कितलो करतलो आनी ताका भितर घेवन गेला तेज्या वांगडा कोण कामाक आसलो न्हू ताका भितर घेवन गेला एकटोच तेज्या वांगडा कितें उलयता डिटेल कितें म्हाका सांग नेमकें जालें कितें सुरवात कितें आमकां फक्त फोन येयला की ताका शॉक येयला म्हणून शॉक येयला आनी आजुलो ना आनी तेज्या वांगडा कोण आसलो न्हू तो शिवोले आसलो तेज्या वांगडा तेतून तो सांगता भावाक आमच्या की तो बरो आहा तुमी येयात म्हणून हांगा येवन पावतालो तो एक्सपायर जाला फोन कोणें केल्लो फोन तो तेजें नांव नको तेज्या वांगडा कोण हे आसलो तो तेणें तुमकां डायरेक्ट फोन केलो हय ओके आनी कितें सांगलें की बरो आहा मातशें येयात शॉक येयला म्हणून सांगला पूण हे कितल्यांक जालें आमकां सारकी 5:15 खबर पावल्या मागीर तुमी डायरेक्ट खंय येयले जेन्ना तुमकां फोन येयलो पळय तेन्ना खंय येयले तुमी मागीर आमी डायरेक्ट हांगा येयले तुमकां आजुलो ना आमकां सांगलें आजिलान हय पूण शिवोले आमकां सांगूंकूच ना पयलीं शिवोले वताना आमकां शॉक येता तेंच्यांनी कोणाकूच कळोंक ना की बाबा अशें जालें म्हणून तेंच्यांनी शिवोले येयलो हय तेंच्यांनी शिवोले येयलो आनी तेंच्यांनी आतां आजुलो हांगा हाडला आनी बरो आहा म्हणून हांगा येवन पावताले कितें जाला भाव म्हाजो म्हणजे शिवोले कितें जालें हेची कल्पना तुमकां काय कल्पना ना आमकां आनी जेईक आमी विचारले बाबा तेज्या वांगडा तो लायनमॅन आसलो तो खंय आहा ना तो येता वाटेर आहा हे कितें वाटेर आहा म्हणून सांगता तो आनी 3:30 वरान तो हांगा येयला ताका घेवन येयला आनी ताका घेवन भितर गेला आमी कितें चिंतपाचें हांगा आनी शॉक येयलो जाल्यार ताका वयर चडलो म्हणून सांगता तो वयरसून पडला म्हणटा जाल्यार तो लायन हेल्पर तो वयर कसो चडलो लायनमॅन कितें करतालो जेई कितेंच सांगना तो वयर चडलो म्हणून सांगलो वयर चडलो म्हणून सांगला आमकां ओके वयरसून काला पडला म्हणून सांगला वयल्यान सकलो पडलो कितें वयर जेन्ना चडलो तेन्ना कितें कॉल येयलो तांकां कोण वयर चडलो ते लायन कितें कट तुटली ती कितें ते आमकां कशें कळटलें सायबा तेंच्यांनी आजून स्टेटमेंटूच दिवंक ना न्हू तेज्या वांगडा कोण आसलो तो येयच ना हांगा सांगपाक आमकां कितें जालें तें आमी कशें सांगतले आतां मागणी तुमची कितें आहा मागणी म्हणजे कितें आमचे मनशाक कितें जालां न्हू सांगा तुमी सांगा माझे नाव स्वप्नील पवार जो कृष्णा पवार आता हे झाला तर ते जावन न्ही पळय ही 6:15 एक गजाल जाला इन्सिडंट जाला आमकां तेज्या लायनमॅनान फोन केला आनी सांगला की तुमच्या मनशाक शॉक येयला ताका मातसो हॉस्पिटलान हाडला तुमी या म्हणून सांगला आनी मागीर जेन्ना येयला तेन्ना जी बी सगळे भायर आसले कोणूच भितर ना ताका एकल्याकूच आसला तें जो लायनमॅन आसलो तो आमी ताका विचारलो तुज्या वांगडा आसलो तो खंय आसा म्हणून तेंच्यांनी सांगलें येता म्हणून आतां 4 वरां जालीं तो आजून येवंक ना आनी आतां ताका भितर हाडला डायरेक्ट पुलिसांनी आनी आजून ताका भायर हाडूंक ना आनी काय तें आमकां खबर ना आतां तें सांगून तुमकां नेमकें इन्सिडंट त्याच्या वांगडा कितें घडलें हें तुमकां आजून मेरेन कोणें सांगूंक ना ना कोणें सांगूंक ना आमकां
अजून सांगूंक ना. तुम्ही दोतोराक मेळ पुलिसांक मेळ पुलीस इल्यात तेंच्यांनी सांगूंक ना कितें जालें तें फक्त एक्सपायर जाला म्हणून सांगला हे कितें म्हणजे आता ही गोष्ट सांजची 4 ते 5 वरांची हय. सो आता मेरेन 7:30 जायत येयले अजून मेरेन तुमकां हेची कांयच कल्पना ना कांयच ना कांयच सांगना कितें जालें तें सगळे डिपार्टमेंटान हांगाल्यान फोन करतात ताका लेट हाडला तेंच्यांनी मुद्दो चोडप वयर लायन हेल्पराक चोडप ना न्हू लायनमॅनाक वयर चडोवंक जाय न्हू लायनमॅन म्हणटा आपूण खाला हाडलो तो कित्याक खाला हाडलो लायन हेल्पराचें काम वयर आसता लायन लिकेज आहा की ना तें तांकां कळोंक जाय न्ही सांगोंक जाय लायन अरे लिकेज आहा लायन काय कितें आहा कोणी सांगता ना ताका कळ्ळें खंय तिणी आमकां सांगला वयर चडलेलो म्हणून वयर चडलो तिणी कित्याक वयर चडलो तो आमकां कळोंक जायो न्हू लायन चालू आसतना कळो ताका चडयला मुद्दम चडयला खंय जालो ना हो जेई आहा ताका कचरो सारको बेजार करतालो ताका त्रास करतालो आमकां कामाचो. सांगला जेई आहा न्हू हो तो काळो कोण तेणी म्हाका नांव खबर ना तेजें जेईचें नांव खबर ना रे हां ते कितें जालें तो ताका बेजार करतालो ड्युटेर हॅरेसमेंट करतालो हॅरेसमेंट करतालो ताका ड्युटेर त्रास करतालो ताका तो तुमकां कंप्लेन केली तुमच्या मनशान तुमकां आनी सांगलें आमकां स्टेटमेंट दिवंक जाय सगळ्यांच्या फुड्यान आता तो सांगतालो घरा कडेन हय म्हाका तेणी 2-3दां सांगला त्रास माझ्या करता भावानं सांगला म्हाका त्रास करता म्हणून ड्युटेर पावना सारको जाल्यार मातसो तो केन्ना केन्ना जाता टायम न्हू त्रास करतालो की ताका सो आता तुमची मागणी आहा की तुमकां कितें आहा तें रितसर रिपोर्ट मेळचो हय आता ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान हाडला हांगर हय, हाडला हांगा. दिसलो. कितें सांगूंक ना कोणीच सांगूंक ना आजून जेई येयनासर जालो आमी जेई वचून निघाले कितें असे सोदण मेल्यात लायन लागून वता हेंचे लायनमॅन खाला आसता आनी लायन हेंचो तेंचे वयर आसता जेई हांगा भितर आहा. तेका भितर दवरला तेका भायर हाडली ना मातशें मागीर येयला 3 वरांनी आत्ता येयला अर्द्या साडेतीन वरांनी हाडला ताका सर तेंच्यांनी. आनी इवन हेंच्यानी हाडला तेका भायर वीस वर्सां किंवा अजून 10 वर्सां जाता तेका लायटीचं कामाक स्टेटमेंट घे आतांचे तो लायनमॅन असताना लायन हेल्परा पासून हेल्पर म्हणजे अजून सारकें काम नको असलं जाल्यार कित्याक तुमी ही मिडिया काय सांगचे सर कितें ते स्टाफाक कित्याक कितें एक्शन आसतली कितें ते जीच राव मागीर तेंचे पयलीं सुचेत आता कितें म्हाका सांगलें तेंच्यांनी सांगलें कितें कशें कितें केलें तेंच्यांनी सोडयलो कितें एकाय सांगला डिपार्टमेंटाक एक्शन घे म्हणून आनी पीआयकू ऑलरेडी सांगला पीआयसाक तेका इन्स्ट्रक्ट केला तुजो स्टेटमेंट घे तेका लायनमॅन 3 वरां पयलीं कितें जालें ते पुलीस आपले काम करतले आनी हे डिपार्टमेंट लायन डेड काय आसली तर तेचेर एक्शन घेतले तुमकां शॉक व्हायला पण वर आशिल्लो बरोबर मीडिया तो सांगता वयर हाडलो म्हणून ड्युटीर आले का म्हणून वयर हाडलो म्हणून सांगता आता वयर धरलो म्हणून लायन जर ऑफ आसली जाल्यार शॉक कसो येयलो घेवंक शकत ना न्हू सर अर्थिंग रॉड कित्याक घालूंक ना साहेब सर ताका सांग अर्थिंग रॉड कित्याक घालूंक ना तेणी वयर चडलेल्या लायन मेळना तो सर खंय त्रास करीत कोणी सांगता म्हाका अरे लाईन डेड कित्याक न्हू ती विचारे त्रास काय लाईन डेड कित्याक नको लायन मेळना त्रास करता कित्याक अर्थिंग रॉड घालूंक ना तो सांग हे पळय
अरे कोण नक्की ते कोण करणार? हेल्पर घालतो. हेल्पर घालतो. स्वतः आहे लाईनमॅन. तो लाईनमॅन आहे, त्याला स्वतः येतो. 2-3 मिनिटांनी दोघं जण गेले. हे झालं कामाला दोघं जण होता. आणि ती म्हटली मला कोण दोघं नाही फोन करता तुम्ही? लाईन कशी हे केलं ते आणि तू त्यांच्या बऱ्या डिपार्टमेंटात तू ये तुझी मारून अजून फोन करता बाबा गो काय म्हणा किती सांगपाचे आम्ही सांगपाचे यांच्यानी आपल्या धाकट्या पुढच्या वरून सोडव पाहिजे नाही भाव हात दिले धाकटे आणि पुढचे मेले आपले ऍक्शन रजिस्टर करू लागते ते डिपार्टमेंटचे ऍक्शन केस करू इन्क्वायरी करू तिकडचे केस करतात लाईनमॅन असताना हेल्पराक कित्याक फर्स्ट टाइम नो असं चोख पाहतात पाण्याचे मेले पेंड्याचे मेले आणि हे म्हणतात ते आपण सोडलं म्हणा हे सगळं खोटिंग आहे इन्क्वायरी करून आता बिया म्हटलं रजिस्टर करून तुमच्या लहान हेल्पर मारतात लाईनमॅन किती मारणार त्यांना कमी दिसतात सॅलरी काम करून घेतात आणि शॉक बारीक स्टाफ स्टाफ केअर करीना बाबा जेई का पण असं होतं जेई का कोणतो जेई का पण जेई का पण आता लाईनमॅन का घेऊन येऊ रजिस्टर करू रजिस्टर करा 3:30 वारा तो कित्याक थंय आणलो तो कळोंक गावलो इतलेंच तें म्हाका सगळ्याचे म्हणजे सांगली सर किती झाला ते एक्झॅक्ट दोघूय बरोबर गेला म्हणून सांगता तरी ताका इन्सिडंट जाला तेव्हा चिवले मध्ये ना आपले काम करतो आमकां सवा 5:30 आता काही इचारले आणि ते इचारले बाबा कितले इन्सिडंट झालं किती झालं आता किती खबर ना म्हणता तो मी तो किती असता तो कामाक तेका किती खबर ना किती जाता ते किती करपा असता तो म्हाका सांग हो सारको खोटी लाईनमॅन तो वांगडा म्हटलं त्याच्या त्याच्यामुळे लाईनमॅन गेलो दोघी वांगडा दोघं वांगडा माझा लाईन हे केले ऑफ केलं करंट ऑफ केलं शॉप मुद्दाम लायला मुद्दाम लायला बाहेर घेऊन मुद्दाम लायला शॉक राव घेऊन मी त्याची फाटी घालतो मागची राव नका बोलतो काम केला मागीर जेन्ना हो देवता सकयल तो देवता तेच लागलो जेवताना फटी बोला आणि कोणा मारी आमच्या भावा मारून तू सोडता तो दाखवायला दिले ते फोटिंग येता मला कोणा फोटिंग बोलता डॉक्टर चालता एका दिसतीचे डॉक्टर करता तो सांगता डॉक्टर चढले पहिले एकटो चढलो आणि मागीर डॉक्टर चढता दोघूय चढले की पळय एक खूप चालला तो सकयल देवता पयली लायफान सकयल देवता लायन अर्थिंग रॉड कित्याक घेवंक ना तेणी तो सकयल देवता पयली वयर आसतना मदीं ताका एक पेज आनी न्यूट्रल तेच्या मदीं गॅप ना म्हणून ताणें तेजे कडेन वरचो टापावान तेजे कडेन स्लीव मारलो मदीं गॅप घालून तेन्ना तो घालतना ताका लिकेज येयली म्हणजे लिकेज मिन्स लिकेज येता अशें म्हणून सांगलें ताका देंव सकयल देंव तो देंवताना सकयल 1-2 स्टेप चडलो म्हणजे देंवलो पळय तो आनी मागीर थंयच्यान कॉलेज जालो कसो कारण लिकेज कशी ऑफ आसता काय कशी लिकेज आतां इन्वर्टर नासता अरे पयर
लिकेज लिकेज येता कोणतं इन्व्हर्टर नाव रे लोकांच्या घरात शेटभर इन्व्हर्टराचो फिजिक्स लाईन डेड बरा जावचा ना रे कसो मरतलो एकामेकाक सेफ करतले सोडून जा तो काम करतलो आपल्या भुरग्या इन्क्वायरी ते करतले ओके सगळे त्यांच्या हातीन घे PI कडे ऑलरेडी उलयला तू पर्सनली हातीन घे म्हाका सकाळी मेरेन सगळं रिपोर्ट कर कितें जालां सगळ्यांचे स्टेटमेंट घे आनी इन्क्वायरी कर कितें आणि म्हाका सांग दोगां उडयले मारून हय म्हणून सांग मारून उडयले हय म्हणून सांग तेणी सांगला ते तो सांगता हय म्हणजे तो सांगता तशें हे म्हणटा तो सांगता कसो मर रे हेल्पर रे कितें इन्सिडंट जाला तूं आनी तो जाणा दोग जाण मेला तो आनी तो तेका लागून तेका काम दिला तेणी आतां तेन्ना तो हा मर भितर आसा मरे तू मारले तू मारले हो त्रास करू त्याका मारी हिनी मारला तू किडे पडा दोग जाण चडटा एका न्हिसणीचेर त्याच्या अकाउंट ताका करून दी तो रजिस्टर करो केस आणि त्याची इन्क्वायरी करूंतल्यान ते दोन वर ते हांव पळयता पर्सनली पळयता तुमी भाव म्हाजो मेला म्हाका खबर कितके दूख आमचो भाव म्हाका कितके दूख लागता कोणी असो इन्सिडंट जाय हे आता पयले कोण केरियर तेच जाले हांगा कोण एक्शन घेयना हेका हे फटींग हे उलयता हो एक नंबर फटींग हा तू फटींग हा एक नंबर दोगांय फटी तेचे भुरग्याक आतां तुम्ही कसं ते हँडल करा आनी तुमकां बरें दिसलें मरे तुम्ही बरे बरे चेंज केला ना घरा तुमचे कितें कसो मरतलो बाबा आहे ना बाबा आहे ना काम रडटा मेरे ते आता तुम्ही मला बरे भोगतात ना रे, तुका आता सांगता तुम्ही मरतात म्हणून बरे भोगतात ना किती केला हा म्हणूनच बरे भोगतात ना तुम्ही पोलीस सस्पेंड करा आणि इन्क्वायरी बसू जेई का सस्पेंड करा जेई तांकां सांगा ना ते जेई नाही ते जेई तांकां माथ्यार घेवन पाडले म्हणून ते तहे झाले न्हू जेई स्ट्रीक जालो ना ते साहेब तहे जावचे नासले न्हू जेई का हे करा त्याला थंयच्यानूच काढून हे काढून त्याला बाहेर उडया दुसऱ्याकडे मारतो त्यांनी पैसे घेतले ना मारपाक सस्पेंड तुमकां पैसे मेळटा भितर भितर ते मागीर रावतात तुम्ही लोकांच्या फॅमिलीच्या भुरग्यांकडे तुम्ही बायच्या लायफाकडे खेळटा जाल्यार कितें उरलां अरे एकच इन्सिडेंट न्हय आणि ते आणि म्हणतात लाईन हेल्पर चडलो लाईन हेल्पर तुम्ही तर चढान दवरला लाईनमॅन गाडी घालून दवरला तुमच्या बाहेर हो असताना सेकंड इन्सिडेंट हो फटींग मनीस असताना पळय काय कितें म्हाका तू किडे पडान मरतलो त्याच्या बरोबर म्हाका कोण येता सांगता तुका म्हाका तेणी ड्रायव्हर तेणी येवन सांग लायनमॅनाक असो आपण भायर आपण म्हाका लायनमॅना उलोवंक जाय मातसो लायनमॅनाक आपण आम्ही किती करणार म्हाका तेणी फक्त 3 वरां लेट कितें ताका कळोंक जाय शिवोलच्या 3 वरां लागता चेडयेच्या काय मला कोण सांगा नाका राव
पण इतकं टाइम ट्रेनच झालं आता भाई एका एक वर्ड झालं तो भितर आता आमकां डायलॉग दोग जाण मेंबर मागीर पावर ऑफ जाल्ली मागीर कशी फटींग बोलू नका फटींग बोलू नका फटींग बोला खरें सांग रावय म्हणून मत केली तू राव 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 फटींग बोलू नका कसो किडे पडान मरतो स्टार्टिंग गेले पण एका ट्रक लायला म्हणून आम्ही वयता आसतना बंद करूनच गेले एक हेजी फ्रूट गेले एक बॉक्सान फ्रूट गेले बंद केले आनी गेले आमी बंद केले जाल्यार हे कशें जालें लिकेज जाता न्हू आतां तुझ्या मारा लिकेज जाता मरे तसं मी डायरेक्ट हात घालता लिकेज दिलेले पयलीं येवना न्हू तुझी मरे म्हाका दोनदा तरी सांगला तू ताका सतायता म्हणा तू तुझ्या सांगला आमका दोन पण चॉकलो ह्या जाऊ ना तो कसो मरतो रेडिओ चोर मातशें फाटीक राव
इमेजीन बरी हांव जेन्ना हांवें सांगलो काय बा आता साहेबांनी ताका भितर येला ताका काढलो आमच्या वांगडा उलोवपाक आपयलेलो ताका आतां भितर येला तेंच्यांनी मुद्दम आतां भितर व्हरतात आयज तुमकां आमदारूय येयलो आमदाराच्या फुड्यान तेंच्यांनी भितर येला तो PI आमदारांनी कितें एक्सेशन दिलां यो तूं यो जालें न्हू तें करता म्हणून सांगता ऑलरेडी पोलीस स्टेशन डिपार्टमेंटाचे सस्पेक्ट सेपरेट एका तुम्ही रजिस्टर तरी करता केस भितर कित्याक गेले सर तांकां जाय न्हू तेंचे कडेन उलोवपाक तांकां भितर कशें येले सर हे सामकें कंप्लिटली रॉंग उलोवंक ना हांवें सब्जे कडेन मातशें तरी तिका एकटेच तरी तुम्ही विचारता कितें जालें कोणी सांगलें ताका तांकां तेंचे कडेन उलोवंकूच दिवना येऊ नका हांव आसा तूं टेन्शन करूं नाका हांव आसा सो तेंचो डिमांड आसा कितें आसा ना तेच्या भायले बेगीचे बेगीन तेजो गव्हर्मेंट जॉब केले रे उलोवन दिलो कळ्ळें तुका न्हू सर ते म्हाका आमकां हे जाय सर कॅमेरा फुड्यान येवन सांगपाचें जैन आपली मिस्टेक म्हणून जैन आतां सिच्युएशन आमी काय म्हणना आमी थिंगा येवन आमी काय हे पळय हे खूब अशें वाडयता आतां सगळें केलां न्हू तुका जाय तशें केलां न्हू हांवें सांगलें न्हू ते भुरगे आसा जॉबाचें जॉबाचो प्रश्न माझे भुरगे रस्त्यार पडटले सायबा हांव आसा न्हू माझे भुरगे अजून फोन करता म्हाका पापा म्हाजो खंय हाका म्हणून कितें सांगूंक ताका टेन्शन करूं नाका सांग नेमकें सर कितें जालें आनी तुमी उपस्थित आहात सध्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटला कडेन खरें दुखद बातमी कित्याक आमचो भाव आमच्या मोर्जी गांवचो कृष्णा पवार हे लायन हेल्पर आनी लायन हेल्पर आयज हालीं आमी पळयता की लायन हेल्परूच हे इन्सिडंट जातात 2 केरी अशेंच जाले लायन हेल्पराक तसोच एक विरनोडा म्हणजे अशें लायन हेल्पराचेरूच कित्याक अशें इन्सिडंट जातात आनी घडटात तेच कळना कित्याक हे नेग्लिजन्सी कोणाची ते लायनमॅन आहा थंय जेई आहा थंय ते इन्वेस्टिगेट करपाची गरज आहा आनी ताका लागून हांवें अंजुना पुलीस स्टेशनार ऑलरेडी PIक सांगला तेचेर स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावपाची रेजिस्टर्ड कर केस आनी कितें आहा तो रिपोर्ट फाल्यां मेरेन म्हाका दिवपाचो म्हणून दुसरें डिपार्टमेंटाकूय सांगला जो लायन हेल्पर आनी जेई बीन आहा पळय ते तिगूय जाण तांकां सस्पेंड करपाचें इमिजिएटली मिनिस्टरा कडेन आमचे पावर मिनिस्टराय उलयला तेणी हांगा स्ट्रिक्ट एक्शन घेतात तांकां पयलीं सस्पेन्शन मागलां कित्याक हे क्लियरली जो स्टेटमेंट दिला त्या प्रमाणे अशें क्लियरली कळटा की खंय तरी नेग्लिजन्सी जाल्या कित्याक जेन्ना पावर ऑफ जाला जाल्यार हेका करंट कसो येयलो आनी दोग जाण खांबेर आसतना एकटो सकयल देंवता आनी दुसरो देंवतना ताका करंट लागता म्हटल्यार खंय तरी कितें तरी इश्यूज आहा तो व्हेरीफाय करपाक लायला ते पुलीस डिपार्टमेंट आपलें काम बरें आपल्या पैकी करतले पूण डिपार्टमेंटाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक सांगलें इमिजिएटली तांकां सस्पेंड करता सर हितून सगळ्यात कोणाची चुकी खंय दिसता पळय हे म्हाका एक तर ते स्टाफ जे थंयसर डिप्लॉयड असतात जे ऑन ड्युटी ते वयतात ते खंय तरी एक सिनियर कोण आहा तेणी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेवंक जाय की बाबा हे ज्युनियर स्टाफ आहा तो सारको बाबा केअरफुली करता काम की ना ते हांगासर अशें दिसून येता की जो लायनमॅन वा जेई आहले ते खंय तरी दुर्लक्षपणा केले तेंच्यांनी कामाचेर ताका लागून म्हणटा तांकां इमिजिएटली सस्पेंड करपाची गरज आहा
दुसरो प्रश्न जो हांगासर सगळ्यांनी तुम्ही काढलो, तुम्ही आता एक रेस केलो की मोस्टली जे जाता ते लायनमॅन वयर चडटा पळय तो Line helper. लायन हेल्पर सिनियर कित्याक सकला रावता प्रॉब्लम तोच आहा तेच हांवें उदक मिनिस्टराकूय तेच विचारलें म्हणजे चीफ इंजिनियराक तेंच्या फोन केल्लो तेन्नाय तांकां विचारलें बरें लायन हेल्पर कित्याक ते लायन हेल्पर आनी लायनमॅनाचें काम एकूच पूण जेन्ना सिरियस कितें आहा काम मेजर काम कितें आसता तेन्ना लायनमॅन चडोंक जाय लायन हेल्पराक कित्याक वयर म्हणजे आतां कशें आसलेलें लायन हेल्पर सकयल आसूंक जाय लायनमॅन वयर आसूंक जाय हे परतें केलां ताका लागून इन्क्वायरी मागल्या आनी म्हाका दिसता तेंच्या फॅमिलीक जस्टिसूय मेळटली कितें आतां कारवाई जातली 100% जातलें 100%.